मोगाच्या भाव भयणीनो म्हाका एक मस्त दुखलो विशय म्हूण सांगल्यार हांव एका भुरग्याक ल्हानता हांव पळोवन आसुल्लो आनी तो भुरगो वाडोवन थंय आयलो आनी बरो शिकपान ताणें आसुल्लो पयस जालो म्हाका ताच्या लागीं कॉन्टॅक्ट नातलें ल्हान आसतना पळयल्लो मागीर हांवें ताका पळयल्लो म्हळ्यार तो 20 आनी 7 वर्सांचो भुरगो जावन आसतना व्हडलो इंजिनियर जावन बऱ्या एका अमेरिकाच्या कंपनींत काम करतालो तो आनी 20 आनी 7 वर्सांच्या तरणाट्याक ताका हांवें पेट्यान पळयल्लो ताचे फोटो मात हांवें पळयल्ल्यो म्हाका तांच्या कुटुंबाची फोटांनी धाडटलीं तशें फोटांनी ताच्यो पळयल्ल्यो इतलो सोबीत इतलो स्मार्ट भुरगो हो इतलो शिकपांत वयर आसलो भुरगो इतलो बुदवंत भुरगो आनी तो आनी मंतानाच्या कुटुंबांतलो ताका कितें जाय ताच्या फुडाराक पुरा दिल्लें ताका ताचें बरें लाखां कितले लाखांचें कार ताचे कडेन आसलें आनी खंयच्या तराचीं मोबायलां ताचे कडेन लाखाच्या वयर खंय त्या एका मोबायलाक तोली मोबायलां तो ब्रँडेड वॉचां आनी कितलीं ब्रँडेड वॉचां आसलीं ताचे कडेन लाखांच्या वयलीं वॉचां आनी कितें जाय ताचे कडेन पयशे दुडू घर हास्त सगळी आसली आनी तो भुरगो आतां येताना मोर्न पळयताय त्या भुरग्याचें 20 आनी 7 वर्सांचो भुरगो ओलो सोबीत तो फुलोवण्यो जाय जाल्लो फूल तें गुलाब आनी तो आतां ताचें मोर्नाच्या पेट्यान पळयलो हांवें ताका 11-12 वर्सांचो आसतना पळयलो ताच्या मागीर म्हाका पळोवंक जावना ताका आनी फोटोचेर हांवें आनी परत दाखयतालें म्हाका हाचेर मोबायलाचेर आनी पळोवन भारी एक स्मार्ट हुशार भुरगो आतां मोर्न पळोवचें म्हूण सांगल्यार देखून म्हाका कितलें दुखलें म्हणना ताका पळोवन मोगाच्यान कित्याक म्हणून सांगल्यार ताका सगळी वस्तू आसुल्ल्यो आनी खंयच्या वस्तूंचेर हर एक वस्तू आसल्यार आमकां त्यो वस्तू मात्र आमच्या जिवान एक तृप्ती हाडिना वस्तूंच्या उपरांतले एक आनी एक वांटो आसा ते आमच्या काळजांत थोडे फावटी तो वांटो मेळना जाल्यार तो आमच्या एम्प्टीनेस म्हणटा आमी एम्प्टीनेस ह्या काळजांत खाली जागो जाता खाली भोगता आमकां जिवान खाली अर्थ नातल्या बरी जेवण रुचां नातल्या बरी न्हीद पडनातल्या बरी सूख मेळनातल्या बरी शांती नातल्या बरी म्हाका मुखार वचून वाट ती सारकी दिसना म्हणल्यार बरी बेजारायी काळजांत भरिल्ली ताका एम्प्टीनेस म्हणटा आमी काळजा भितर एका तराचें एम्प्टीनेस म्हळ्यार खाली जावचें खालीत काही नातल्या बरी वॅक्यूम म्हणटा आमी खालीत ना जाल्ल्या बरी भोगचें तें आमी वस्तू वरवीं दुडवा वरवीं आस्ती वरवीं बदिका वरवीं तातूंत तें भरती करूंक जायना त्या खाली जाग्यान तें भरूंक जायना देखून जेजू म्हणटा आयच्या वाचपांत मनीस फकत उंड्या वरवीं मात्र जियेना बागार देवाच्या तोंडांतवण्यांच्या उतरां वरवीं जियेता म्हूण देवाचें उतार आमकां त्या खाली जाग्यार भरती करूंक शकता तो भितरलो अंतर एक खाली जागो आहा पळय तेका देवाचें उतार आमचें थंय आसल्यार आमचें थंय आसल्या वस्तूंक मोल येता नातल्यार त्यो मोल येना त्यो खाली दिसतात आमकां थोडे काळोख दिसतात तातूंत आशात ना म्हणल्यार जाता आनी तांकां पळयतना आमकां तकली उण जाता तोल्यो वस्तू आसून आस्त आसून दुडू आसून आस्त दुडू बोदीक आनी परत ताका अर्थ मेळटा देवाचें उतार ह्या खाली जायनासल्या जाग्यार भरुल्ल्या वेळार देखून खाली जायनासल्या तो भरुल्ल्या वेळार त्या अत्याधीक आमकां उपकार पडटा देखून देवाच्यो जेजू म्हणटा पळय मनीस उंड्यान मात्र न्ही म्हळ्यार उंडो म्हळ्यार वस्तू उंडो म्हळ्यार एक वस्तू खावण्याची एक वस्तू तशेंच उरल्यो वस्तू ह्यो आसात त्यो वस्तू ह्यो वस्तू संवसाराच्यो वस्तू ह्यो संवसाराच्यो वस्तू आहात पळय त्यो मात्र आमकां आमची थाणबूक हो खाली जागो भरूंक सकना देवाचें उतार सकता म्हूण जेजू म्हणटा देखून सैतान काल करता मनशाच्यो मुळाव्यो वस्तू धरून येता 3 मनशाच्यो वय मुळाव्यो वस्तू आमकां मुळावी म्हूण गरजो आमच्यो मुळाव्यो गरजो जाता तातूंत एक गरज जावन आसा उंडो खाण जेवण वस्तू संवसाराच्यो वस्तू त्यो आमकां मुळाव्या गरजेन वस्तू जाय आमकां न्हेसोंक पांघरूंक वस्तू जाय तशी न्ही न्हेसोंक कारां जाय तशें जाय जाल्यार घरां जाय कारां जाय तशें मुळाव्यो वस्तू देखून सोमी म्हणटा ह्या मुळाव्या वस्तू तावन येताना आमकां तातूंत मात्र आमचें तृप्ती मेळना आमकां समाधान शांती समाधान मेळाचें जाल्यार देवाचें उतार जाय म्हणून देखून सैतानान नाडटा जेजूक ह्यो उंडो आसल्यो वस्तू तूं कर फातरांचे उंडे कर हे फातर आसले उंडे कर म्हणून म्हळ्यार तुज्या भद्रती पळोवन खणें तुका जाय तितली भद्रती पळोवन खणें म्हूण सांगता जेजूक तो सैतान सांगता देखून जेजू काल करता म्हळ्यार जेजून निर्धार कर खणेल्लो
हांव बावतीम जाल्ल्या उपरांत ताणें ताचे बावतिजमान ताणें एक व्हडली निर्धार काणयलो जेजून एक ताणें मती चॉयस करून काणयलें निर्धार केलो कितें म्हळ्यार हांव देवाक संपूर्ण तरान खाल जाता देवाक संपूर्ण तरान खाल जाता आनी ताचें मिसांव ताचें मिसांव हातान घेता आनी देवाचेर संपूर्ण हांव फाती येता देवाचेर फातयांनी म्हजो विश्वास संपूर्ण विश्वास थोडो मात विश्वास न्ही संपूर्ण विश्वास कितल्या कश्टांचेरय हांव कश्ट येयल्यार देवाचेर दवरलो विश्वास म्हजो हालना म्हणून जेजून एक निर्धार काणयलो मागीर तो विश्वास देवाचेर ताणें तितलो रोयलो गी ताणें तितलो जेजूच्या देवाचेर बापाचेर ताणें दवरलो गी तो म्हणटा जेजू म्हणटा काय म्हळ्यार ताणें कितें म्हाका मिसांव दिलां म्हळ्यार आपणें कुर्सार मरून संवसाराचें सल्वासांव करीचें म्हणून संवसाराचें फाताक दिवन लोकांक हांवें बचाव करीचें म्हणून देखून तो काणयलो निर्धार घट्ट धरून काणयता आतां सैताना कळ्ळो जेजून कितें निर्धार काण जेजून एक विश्वास देवाचेर बापाचेर दवरली विश्वास परिपूर्ण तो आलोवंक सोडिना इल्लोसोय आलोवंक सोडिना दुसरें ताचें मिसांव हांव संपूर्ण तरान जारी करता म्हूण दोन निर्धार काणयता जेजू सैताना कळटा आपूण हो निर्धार करून काणयल्ल्या तक्षण हांव आपुणाचे सलवणी जाता आपूण नास जाता म्हूण देखून तो तक्षण ताका नाडूंक घेता आनी पयलीं ताची ताळणी काले म्हळ्यार उंडे आसुल्लो फातर आसुल्लो उंडो कर म्हणून फातर आसुल्लो उंडो कर खाणें म्हणून म्हळ्यार फातरांत उंडो कर दास्तान करून दवर आपणाक दास्तान करून दवर तुजी भद्रताय पळय सेक्युरिटी पळय जायतलें करून दवर म्हणून जायतले बँकान पयशे दवर जायतले आस्त गणून घाल तुका कितें जाय तें पुराय कळय हेरांचें तुका बरें करचें आनी कांय नाका तुवें हेरांक कांय बरें करचें म्हणून तुजें मात्र पळय म्हणून जेजू तांकां सांगता देखून ताचें सेल्फ इंट्रस्ट ताचें तूं आपणाचें बरेंपण पळय स्व इंट्रस्ट तुजें इंट्रस्ट तूं स्व लाभ स्वंत हिता म्हणटा तुजें हिता पळय तुजें बरेंपण पळय दुसऱ्यांचे गरजो आनी परत तुका पडोवन वचना दुसऱ्यांचे गरजेक तूं पडोवन वचा उंडे जायतले कर तुजेतल्या दवर दुसऱ्यांक वाडूंक वचनाका दुसऱ्यांक दिवन वय देखून जेजू बरी आज आमी सैतानाच्या वयर आमी जिखाचे देवाचें उतार वापरना देवाचें उतार जिवन सैतानाचेर वयर आमी जैत वरचे देखून आमकां तृप्ती दिवंक ह्या संवसाराच्या वस्तूंक जायना म्हणलोय आमी घट्ट निर्धार करून खाणेचे देखून आमचें भितरलें तें खालीपण देवाच्या उतरा वरवीं बांदून हाडिचें आमी देखून मोगाच्यान आमी कशें बायलो हें पळय उंडो जेवण खाण पिवण जेवण आमची कूड घालून करता ती पुश्टी करता नरिशस म्हणटा आमी पुश्टी करता तशेंच देवाचें उतार आमकां आमचो आत्मीक जिणेची वाट उजवाडयता आत्मीक जिणेचें आनी देवाचें उतार आमकां गायड करता ह्यो वस्तू आमकां गायड करूंक शकनात आमकां आमचें एम्प्टीनेस भोगल्या वेळार भितर खाली जाल्ल्या वेळार आमकां बेजारांत बुडिल्ल्या वेळार आनी आमकां तें उत्साह जिणे नासल्या संतोश समाधान नासल्या वेळार ह्यो वस्तू आमकां तितल्यो कांय उपकारा पडनात पूण देवाचें उतार मार्गदर्शन दिता आळे पुता अशें कर आळे पुता ह्या वाटेन वचो आळे पुता अशें केल्यार तो असलो संतोश तुका येता अशें कर पयल्याचो समान दवरून काणय आनी म्हणून बरें आमकां गायड करता तें हेरांच्या गरजांक पाव तुका तांचो सेवा केल्ल्यान तुका वर्तो संतोश मेळटा वय म्हणून तशें आमकां तें देव गायड करता देवाचें उतार गायड करता खाली हांगा आमी संवसारांत आसचें खाली गम्मत मारूंक न्ही गम्मत आसचें बरें न्ही ताका मात्र न्ही गम्मत मारूंक न्ही मेरी मेकींग आमी मेरी मेकींग जायचें अप्रूप मेरी मेकींग आसा खाली मेरी मेकिंगाक आमी आसचें न्ही देवा खातीर आनी ताच्या मौल्ल्यां खातीर देव आनी ताचीं मौल्ल्यां आसात देवाचीं म्हणल्यार मौल्ल्यां आसात त्या मौल्ल्यां खातीर आमी जियेतना मोगा खातीर 6 मिलाना खातीर आतां मरणाच्या मिसा गेल्या वेळार तें 6 मिलान जाता वाड्यांत 6 मिलान जाता देखून 6 मिलानांत त्या दळ आमकां तो संतोश मेळचो आनंद मेळचो वर्तो जावन आसा शांती खातीर जियेतना आनी न्याय निती खातीर जियेतना वर्तो संतोश आमकां मेळटा देखून मोगाच्यान आमी जेजू केल्ल्या बरी देंवसाराक आमी ताका ताचेर जैत वरीचे ताका तिरस्कार करीचे आनी देवाच्या उतरां बरखा जिवोवंक आमी प्रयत्न करीचे तशें करूंक जेजू आमकां कृपा दिवन दी म्हूण आज प्रत्येक तरान मागया आमेन.